आयज आमी रस्त्याचेर देंवता ह्यो एनवायरमेंट सांबाळपाक गोंयांत हें करपाक उलो मारता लोकांक हें दाखोवपाक एनवायरमेंटाचेर आतां सद्या आमी आतां हो फॉरेस्ट मिनिस्टर जावन चीफ मिनिस्टर आतां एनवायरमेंट मिनिस्टर हेचेर कितें काळजी घेता तो दिसता तेका आनी ते कडेन तो उखलाबो जावपाचो ना तेणें एनवायरमेंट मिनिस्टरान हें पळय एनवायरमेंट काबार जाता आनी पळय बायोडायवर्सिटी काबार जाता तेजो आवाजूय ना तो हाय म्हणना नाय म्हणना तेजी तरी मिनिस्ट्री काडून कोण एनवायरमेंट सांबाळपाचो आहा पळय तेका तरी दियात हें करून आतां ही शेतान पयरूच आतां उजो पेटलो घाल्लो आयज हिंगा ही बाउंड्री घाल्ल्या पळय त्या हिसपान दिसती पडटा हिंगा उजो इंटेन्शनली उजो घातला म्हणून हो इंटेन्शनली उजो घालपाक म्हणजे पळय हें कॉन्क्रिटायजेशन करपाक आतां पळय हो आतां उजो लागून उजो घालून ही बायोडायवर्सिटी जानवरां आतां कालूच हांव स्टेटमेंट आयकता की बेब्यांक सांबाळचें म्हणून आतां हिंगा बेबे पळय लासले ते आतां ते सांबाळपाचे आहा पळय ते उरल्या पळय ते दिसता ते दुसरे म्हणटा पळय ते जानवरां तो म्हणटा जानवरां म्हणटा भायर सरली जानवरां म्हणटा भायर सरली तांकां आतां हॉस्पिटलां करूंक जाय अरे हांकां कोण हॉस्पिटलां कोत्तलो रे बाबा आमचे रायस बोल आहा मरे चीफ मिनिस्टराक योगलो मारता हें तो सगळी पिकावट हिंगा चलताली हे आमचे लंग्स आसली हिंगा पिकावट चलताली आख्खे तिसवाडीक पावताली ती हेजी पळय नश्ट जातात तेचेर कितें आहा म्हण म्हणजे गोंयकारांक जावं पळय ते गोंयच्यान जे जमणी आहा पळय ते नश्ट करून सोडपाच्यो आनी हे कॉन्क्रिटायजेशन करून सोडपाचें आनी हे फायर ब्रिगेडांक जी खरेंच गरज आहा पळय थिंगा कामाक दवरपाचें हेल्ले हालतू फालतू करून तेंचो टायम वेस्ट करून आनी जे मनशांक सारकी गरज आहा पळय तांकां ते पावनात मागीर सो हितून म्हाका दिसना हें आमच्यान कितें उरलां म्हणून हे दोंगर काबार केले दर्या काबार केले देगे काबार केल्यो सगळे काबार करून आतां पळय पोटान घालपाची आहा ती शेतां काबार करून आमकां बुकेरूय मारता तानेकूय मारले बुकेक हेका सगळ्या नुस्त्याकूय मारले हावणाकूय मारले वाऱ्याकूय मारले आनी आतां कॉन्क्रिटायजेशन आनी लांग्स करपाचें आहा न्हू हे आर्टिफिशियल व्हेंटिलेटर आमकां दिवपाचे तयारीचेर आहा पळय ते